हांवूय मोगार पडुल्लो ओके हय मोगार पडुल्लो हय सेकंड इयर मोगार पडुल्लो कितलें हें जालें की म्हळ्यार जायत हांवें सोडचेंच एका पॉयंटाक आयलें की हांवें सोड न्हू काजार जावचें की म्हणून जालें पूण काळें गोत्तू ना म्हाका म्हजो जुनियर मॅक्सान आसलें रायन तो म्हणटलो रायन तूं डिसायड कर मागीर पळया ताणें म्हणलें आसा म्हजो जागो विकून तुका हांव पयशे दिता तूं तुजें लायफ सुरू कर बॉम्बे वचून सुरू कर म्हण मागीर मस्त स्ट्रगल जालें हांवें मागीर एक कावन्सिलिंगाक गेलो एक पटी पूण ते खंयचेंय म्हाका एक सोल्युशन दिल्लें म्हणलें ना स्ट्रगल आसलें स्ट्रगल म्हळ्यार जी येदगी संवसार काले म्हणटा मागीर हांवें म्हज्या पापा मागीर विचारलें सांगलें लायक पाटी आयल्या खालें करतात पापा फस्ट नाका बरें चिंतून पळय म्हण मागीर म्हणालो नो प्रॉब्लेम म्हणालो सो कांय एक्सेप्टन्स ना म्हूण नासलें कुटुंबां पूण तांकां एक आशा आसली हय पूण मागीर हांवें सत्य एक ब्रेकान गेलें हांवें सांगलें त्या वेळार रोणी आयिल्लो मात रोणी परतून म्हजो मास्टर जावन आयलो म्हापशांतून हांगा आसतना आयलो पूण हांव पुणे गेलो 3 म्हयने असो वायदो न्ही इट्स लायक वणाव असो म्हण सांगता इट वॉज लायक डार्क इयर्स ऑफ माय लायफ म्हळ्यार तशीन हांव म्हजें जिवीत वाडटी आसा आय एम बिकमींग यूथ एडल्ट तिसल्या भशेन सोडया म्हूण बगता इसल्या भशेन हें बरें म्हूण बगता सो फायनली आमी प्रोफेशन म्हणजे जालें 2009 प्रोफेशन जालें नेक्स्ट डे डिसेंबर 14 2012 दिसता वय 2012 डिसेंबर 13 म्हणसर हांवें म्हजें वस्तू पॅक केलें हांवें मम्मी सांगलें जायना म्हाका हांव येतांत घरा पूण त्या दिसा राती म्हाका खालें जालें म्हूण गोत्तना त्या दीस खालें जालें म्हाका आजुनूय गोत्तना खालें जालें म्हणून हांव दुसरे सकाळी कुंभसारा गेलो फाटी आयलो आनी येवन सांगलें हांव रिन्यू करता म्हणून सो थंय तो न्हू लायफ हॅज बीन डिफरंट